पॉस्चर रिलेटेड डिसऑर्डर्स म्हणजे एक्चुअली कितें हें तुमी मातशें आमकां विस्कटून सांगा. सो पयलीं म्हणजे पॉस्चर कितें तें आमकां कळूंक जाय. पॉस्चर इज बेसीक अलायनमेंट ऑफ आवर बॉडी, युअर हेड विथ रिस्पेक्ट टू युअर ट्रंक आनी युअर लोवर बॉडी. ओके, आतां इमॅजीन करा तुमी एक असो एक इमॅजिनरी लायन सोडटा थ्रू द सेंटर ऑफ युअर हेड. सो युअर इयर्स, युअर शोल्डर्स, हिप, नी आनी अँकल ते सगळे एका लायनीन आसूंक जाय. एनी डेविएशन, एनी मिसअलाइनमेंट फ्रॉम दिस will be your bad posture. Okay, so this is when we speak about work related posture, faulty postures, problems, मागीर तितून वेगळे वेगळे येता. आतां रिसंटली इफ यू गो टू सी कोवीड बीन जालें तेन्नाच्यान सगळे डिजिटल जावपाक लागला. डिजिटल एक्सपान्शन जाला, एवरीवन्स वर्किंग ऑन फोन्स, लॅपटॉप्स, हे ते इवन स्कूल चिल्ड्रन ऑनलायन क्लासीस जावपाक लागला सद्या. सो हेज्या खातीर कितें जालां की देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स रायट नाव. रायट फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन टू मिडल एज, इवन एल्डर पीपल. ओके, आतां माझे मम्मी पप्पा सुद्दां फोनार चड येवपाक लागला, यू नो, युजींग फोन, दीस एंड दॅट. So from different points in your body there are different deformities that are seen posturally.